हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय सगळीं तुमी? आय होप ऑल आर डुईंग वेल. आनी आयज हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केला स्पेशली. आयज हांव एक्चुली न्हू दुसरो व्हिडिओ पोस्ट करपा आसलोलें. खर्जेताचो लास्ट व्हिडिओ हांव पोस्ट करपा आसलोलें आनी आय हॅड ऑलमोस्ट टायमर बी सेट केलेलो आयचो. बट काल न्हू हांव एक्चुली मागीर मुगे मोती येयलें हांव आयज कोचिना. हो व्लॉग हांव स्पेशली कोत्ता, धाकटोसो व्लॉग स्पेशली स्टार्ट केला हांवें कित्याक लागून जाणा. प्लीज प्रे फॉर द पीपल ऑफ आसाम. एक्चुली न्हू म्हाका इतू दीस खबर देखून ना कितें चलता कितें जाता तें होर म्हणल्यार कित्याक हांवें न्यूज चोवूं ना. आनी कित्याक बाबागे युनिट टेस्ट चलतलें न्हू घोडे, ताका लागून मुगे मिस आवट जालां आसतलें. आनी म्हाका दिसता ही स्टार्ट जालें आतां. म्हाका दिसता 27 कितें स्टार्ट जालें तें थिंगा आसाम फ्लड्स येयलो आहाय तें. आनी काल कितें जालें, काल हांव अशें बसलो आसलोलें आनी फेसबूक ओपन केलो. फेसबूक ओपन केलें न्हू मुगेलें इतुलें पोस्ट हांव चोयता, इतुले हांव विडियोज चोवपा लागोन न्हू म्हाका लिटरली म्हाका रडपा येयलें. आनी म्हणजे चोवपा जायनाय ते विडियोज एक्चुली वॉट इज हॅपन इन आसाम. इतू फ्लड्स आनी लोकांगे अशें कोन्न आय डोंट नो, तुम सगळ्यांनी चोयला आसता पळय, तुमकां खबर आसतली. बट यू नो दे रिक्वायर आर प्रेयर्स. आनी तें जाल्यार हांव कित्याक चोवपा गेलें, हांव कितें ओपन करूंक गेलोलें तेदोन पोस्ट हांवें चोयलें आनी एकल्या फाटल्यान एक ते विडियोज येवपा लागोले. आनी इट इज वेरी डिस्टर्बींग कित्याक न्हू ते फ्लड्स एक्चुली इट हॅज एफेक्टेड लॉट ऑफ पीपल. आनी सगळीं एनिमल्सां कितून गेल्याय न्हू, बापरे. एनिमल्सां अशीं फ्लडां वयताय ती दाखयलाय, कितूलो लोकांगे बाड्यागे घर गेलाय. इट इज वेरी स्ट्रेसफूल टू सी दीस विडियोज. आनी मागीर न्हू हांवें रोखडें बंद केलें कित्याक म्हाका आनी चोवपा जायना जालें. म्हाका सारकें रडपा येवपा दिसोलें तेंकां चोयन अशें करून तो विडियोज न्हू. एंड दे रिक्वायर आर प्रेयर्स. प्रे फॉर दीस पीपल. एटलिस्ट तेंकां एक आमगे प्रेयर तरी पावतलें. आनी हें सगळें तेंकां बिल्डअप करपाक कोण जाणा कितू म्हयनो लागतले, कितू वर्स लागतलीं घोडे. आनी कितू जाणांगे बाड्यांगे लोक केला आसतलो, कितू जाणांगे सगळीं. हांव ते काल 2-3 विडियो चोयतालें भुरग्यां बाड्या कितें करून न्हू अशें करून. तें एक विडियो चोयता हांव, तेंगे तो पांय आसता घोडे, तो तेंकां दोग जाण भुरग्यांक कितें अशें करून ते कायल आसता न्हू शिमीट घालोवपा, त्यो कायल्यो व्हडल्यो तितून तेंकां बसयलो आहाय. आनी तो तेंकां उडयत व्हरता उदकां इतुलें घोड्याक कशें तो ते गेल्या. आनी इतलें चोयन सामकें वेरी सॅड. आनी वी हॅव टू प्रे फॉर ऑल ऑफ देम. आनी मागीर तेंचे पासत तितू जाण लोकांगे बाड्यांगे घर गेलाय उदकाचेर, अशी फ्लडांचेर. आनी कोण जाण तितून लोक आसलेलो आनी कितें कोण जाणा खबर ना. बट लॉट ऑफ पीपल हॅव गॉन. आनी थंय बाडी ल्हान भुरग्यांक घेवन भायर ल्हान भुरग्यांक घेवन पावसां बसून आहाय भायल्यान. तेंकां रावपाक घर ना, कांय ना. देवानू तेंकां राखपाचें. आनी आमी तेंकां पासत मागया सगळ्यांक पासत. आनी आतां जालें न्हू 11 o'clock. आतां वयता रांदपाक मातशें वक्तान. आनी रांदून काडना कित्याक एलकन येयलें जाल्यार न्हू मागीर तेगे रेडी करपाचें जेवण म्हाका. सो आतां वयता रांदपाक. आयज न्हू परतून जाय दिसान पावस कमी आसतालो हा. आतां हें चिंतलें आयज हांव बेश्टें सिंपल जेवण करता म्हूण. कित्याक ना कोड करूंक पडटा म्हूण बेज जालें म्हाका. हेचो नाल्ला कोड हांवें वाज येयला सारको. सुबेज नाल्ल हायला हे दिसांनी. सगल्याकू नाल्ल घालून हायला. पयर हांवें चण्या वटाणा केलो न्हू तेकाय नाल्ल घायलोलो. मागीर आनी एक दिसान कोड हायल्या नाल्लाची. सो आतां बेजार येयलें म्हणल्यार आयज हांवें सारको वेजिटेबल पुलाव करता म्हणल्यार बेश्टो प्लेन एंड सिंपल. सगळे वेजिटेबल घायले आनी बोंबील काडले. म्हाका 2 फ्रिजीन हाडले ते बोंबील काडले ते म्हाका पुरो. एलकन बोंबील हाचे ना, तो खाली प्लेन पुलाव खातालो बेश्टोय. आनी दाळूय केलें ना कित्याक पयरू त्या चण्या वटान केल्लें न्हू. सो म्हाका दाळ आयज करपा नाका आसली. मे बी टुमोरो आयल डू. आनी ह्या दिसांनी युनिट टेस्ट चालू आहाय न्हू, ताका लागून हांव मातशें बिजी उरतां. आनी ताका लागून हांवें म्हणलें आयज हांव सारकें सिंपल करतलें, पुलाव करतलें. हेचो तुमकां दाखयलो न्हू क्रो सोद येताय ते खंय हाय दिसती पडटाय. न्ही दोग जाण क्रो येताय म्हणून हिंगा एकलो गेलो सोद येताय. आयज घायलें ना तांकां आतां घातना कितें. क्रोय हेचे दोग जाण आहाय, दोगांय एक कडेन आहाय. क्रोय हाय क्रो. हे म्हगे फ्रेंड सद्दां मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो म्हणटालें हांवें सिंपल आनी बेश्टें मागीर ते 2 आहाय न्हू ते हांव मागीर फ्राय करतलें बोंबील. पळय तुमी सारको सिंपल सगळें घायला. इल्लोसो कॉलीफ्लावर घायला, इल्लोसो कॅबेज घायला, कॅरेट आनी कितें घायला फ्रेंच बीन आनी कॅप्सिकम घायला. सो हेज न्हू हांव सिंपल कोत सांगा.
तुमगेलो हो पुलाव आतां कोण काडटा पुलाव करता आनी मागीर कनाय टिफीन हांवें 2 एप्पल घेतलेलो आनी कितें करूं हांवें दिसलें एप्पल सिजन ना एक्चुली पूण ताका एप्पल खावपा जाय सो अर्द म्हणटा एप्पल खावपा जाय म्हूण हांव पुलाव मातशें कोन्न काडटा आनी आयज एक मुगे कामोणी आहा म्हणल्यार रोप धुवपाचें बेचार येता सद्दां सेम न्हू काम रोप तुवें सुकोवंक घाल आनी सुकना सगळो भितर घालूंक पडटा न्हू आयज परतून पावस आहा हिंगा आयज फ्रायडे आयज 31 जुलय फ्रायडे सो न्हू आतां हांव करतां आनी मागीर दाखयता तुमकां आनी हांव तुमकोडे हिंगा 2 धाकटे अशे क्यूट बेबी ड्रेसीस हांव शेअर करतां कोणागे ऑर्डर आसलोली ते बेश्टो म्हाका फोन करून सांगिल्लें तुका लुकवट आहा तें तूं कर म्हूण कितें आहा तें लुकटा तूं कर म्हूण एक्चुली न्हू 3 मंथ ओल्ड बेबीक कोण न्हय म्हाका खबर आहा लुकटाय ते सांगिल्ले पासून कॉटनाचे घालताय म्हूण पूण ती म्हणपा लागली तूं कर कित्याक ती भायर बी वयता आसो घातली म्हूण आनी न्हू गोडे ते पॅटर्न व्हडले आस नाय पूण न्हू धाकट्या भुरग्यांगे बेबी ड्रेसीस चोवपा इतले क्यूट दिसता न्हू सारकें दाखय तुमकां हांव आतां चलो सी ऑल गिव न्हू म्हाका केन्ना चान्सूय मेळना हांव कितें शिवून तें न्हू म्हाका म्हणजे फोटो काडपा आनी उगडा सेल जाय पासून त्या टायमार कस्टमर ट्राय करपा येताय न्हू कोणूय जाल्यार गडबड जाता म्हाका त्या टायमार उगडा आसूं ना काडपाक आनी आयज म्हणलें बिफोर आय गिव दोज ड्रेसीस आय वील शो यू ऑल आनी न्हू आतां म्हाका दिवपा जाय एक्चुली आत्तां दिवपा जाय आनी एक 5 मिनटान दिवपा जाय क्विकली सो हांवें म्हणलें हांव तुमकां दाखयतलें ऑल्ड ड्रेसीस न्हू धाकटेशे स्मॉल बेबी ड्रेस ओके आनी इतले क्यूट दिसताय न्हू ताका पॅटर्न ना कांय ना व्हडलो पॅटर्न बीन कांय ना आनी धाकटेशे इतलेशे बेबी ड्रेसीस सो तुमकां दाखयता फर्स्ट ड्रेस तूं म्हाका सांगाय ते कितें करून दिसत ओके सो दीस इज द फर्स्ट ड्रेस आनी खंय अशें करून फ्रील घायला ते ट्राय दिसती पट नुसता मागीर कातुतलें ओके सो हे तुमी क्यूट दिसता काय ना तुमी म्हाका सांगाय पॅटर्न कांय ना पूण धाकटेशे बेबी ड्रेसीस म्हणल्यार सामकें हांव सामकें चोयल्या सामकें हांवें कितले म्हूण ड्रेस केले आसले बेबी ड्रेसीजू आनी स्पेशली जेन मुगे नीस न्हू ल्हान आसतना ताका हांवें कितू भाशेन पॅटर्न केलो हाय केस कसो पॅटर्न करून हांवें ताका धाकलान आसतना म्हाका तुका जाता ते दोन हांवें शिवलेलें आनी चेडवां कितेंय करूं मेळटा न्हू ल्हान भुरगीं म्हणजे ल्हान बेबी गर्ल आहले न्हू कितेंय करूं मेळटा चेड्या कांय करपा जायना तेंगे सगळें रेडीमेडू घालपा तांकां सो आय नेवर गॉट अ चान्स टू डू एनीथींग फॉर एल्कन पूण एल्कना न्हू हांवें न्हू एका तेगे फर्स्ट बर्थडे न्हू ताका हांवें शर्ट शिवलेलें म्हाका एक्चुली न्हू हांव नको हांवें तुमकां सांगिल्लें जालें तें एल्कनागे फर्स्ट बर्थडे आहा तेणें घायलो न्हू पॅन्ट आनी हे म्हाका सद्दां सांगलो आसतो कडेन पॅन्ट आनी शर्ट घायलो न्हू आनी वेस्ट कोट पॅन्ट आनी वेस्ट कोट न्हू तो विल्बरागे फर्स्ट बर्थडेयाचो सो हांवें तो तेगे डॅडी न्हू तो तेसो दवरलेलो आनी हांवें म्हणल्यार दवर आनी हांवें न्हू म्हाका जाय आसलोलें म्हणजे चोवपा बरें दिसतालें आनी बरें आहलो न्हू हांवें म्हणलें हांव एल्कनाकूय सेम घालतलें हालीं तेका शर्ट आसो ना तेगेलें पूण न्हू तेगे हांवें ते फोटवाची ती स्टायल चोयलो हांवें तें ओल्डन डेज अशें करून हिंग तें अशें करून फ्रील घालून कोत्ताली न्हू तेसो आहलो तेगेलें तेदो न्हू तेगे फर्स्ट बर्थडे हांवें ताका तें शर्ट शिवलेलें वायट ऑफ वायट कलर सॅटिनाचें फोटो आहा जाल्यार न्हू हांव घालतलें विल्बरागे फोटो आनी तेगे फोटो हांव घालतलें आहा जाल्यार आनी म्हाका जाय आसलो न्हू तें घालपा ताका फर्स्ट बर्थडे तेगेलें आनी ही वॉज लुकींग वेरी क्यूट पूण रोल्ड जाय तो केक आतां तसो एक पासून फोटो बरो आसपा ना पण फोटो आहा जाल्यार न्हू हांव घालतलें हिंगा फोटो घालतलें सोदून घालतलें आनी सेकेंड ड्रेस दाखय तुमकां हांव सेकेंड ड्रेस वचय अशें करून दिसती पडला सेकेंड ड्रेस दीस इज द सेकेंड ड्रेस हांवें न्हू हें फ्रील सोकोलूय घायलें ताका पूण हांवें फ्रील दुसरे भाशेन घायलां ताका हांवें फोल्ड करून घायलां अशें करून तें फ्रील वयल्यान घायलो न्हू दोनी वाटी बिडींग मारून आनी अशें करून आनीक अशें करून घायलें ताका वयर धाकटें फ्रील घायलां आनी हें बेश्टें टायाक सो तुमी म्हाका सांगाय दोनीच्या मदें खंयचो बरो दिसत तो म्हाका जाल्यार दोनी ड्रेस बरो दिसले हे अशें करून आनी हे फ्रील न्हू अशें करून घायलां
दोन्ही आटी बिडींग मान न्हू मोद मशीन मान फिक्स केला हांवें. सो म्हाका जालें न्हू दोनी सारकें लायक जालें. म्हाका शिंवता आसतना म्हाका सारकें हितू बरें दिसलोलें न्हू. आनी हो पॅटर्न हांवें म्हणजे तेन म्हाका सांगलोलें हालीं हो वयली पॅटर्न हालीं टाय अप कर म्हूण. पूण हांवें दोनूय टाय अप केलें ना. दोनी सेम करून कसो फायदो आहाय न्हू त्या कस्टमराक न्हू ते कोणा दिवपाचें. आनी हो हांवें केला पॅटर्न आनी सोले पॅटर्न हांवें केलें फ्रिल्कान. सो तुमी म्हाका सांगाय बरें दिसता काय बरें दिसना तें. आनी एक्चुली न्हू धाकटे भुरग्यांक करूंक बरें दिसताय. टायम वयता धाकटे भुरग्यांक आनी टायम वयता म्हणजे अशें करून ते बारीक बारीक न्हू मेशना घालपा टायम वयता. पूण आय लायक टू डू. आनी हेज पयलीं जायत केलो आहाय हांवें धाकट्या भुरग्यांक गेल्यार हेज्याकीन म्हणजे हांवें न्यू बॉर्नांगे पासून शिवलो आहाय वायट कळ्ळें. सो इट्स क्यूट टू सी न्हू धाकटे भुरगे चेडवांगे चोवपाकू. हांव सदां मॉलां बीन गेल्यार न्हू किचकेसो पॅटर्न आसता भुरग्यांक पयलीं इन्फिनिटी गेलोलें. आनी एलकेना थोडीशी शर्ट हाडलाय. आनी थिंग बेबी ड्रेसीस चोयले न्हू जाल्यार सामके कितुले लवली प्रिटी ड्रेसीस सामके कितुले. आनी चेडवांगे जायत ऑप्शन आहा घेवपाक. चेड्यांगे हाली शर्ट आनी पॅन्ट. सो देर इज नो मच ऑप्शन फॉर एल्कन. एल्कना सुबेज ऑप्शन ना. ओके.